आयचे सुवार्थेंतली दाकामोळ्यांतल्या गेणी वकलांची वपार आयकतना नाका नाका म्हळ्यार इजायाच्या 5व्या अध्यायाचे सुरवातेर सांगलें दाकामोळ्यांचें गीत उगडास येता. थंयसर दाकामोळ्यांच्या दनयान देवानंच इस्रायल पोरजा म्हूण लायिल्ल्या विस्नार दाकावालीन आंबोट दाको फळ जावन दिल्ल्याचो विवर आमी वाचता. कांय थोडे बदलावनेन जेजून आपली वपार सांगल्या तरी जेजून सांगले वपारीन ती विशय फळाचो वा फळादीकपणाचो. दाकामोळ्यांतल्या गेनी वकलांनी म्हणजे लोकांक धार्मीक आनी आध्यात्मीक फळ दिवच्याक प्रेरीत करीचे जाल्ल्या मुखेल्यांनी फळ एकठांवंक देवान धाडलेल्या विविध दुतांक वा प्रवाद्यांक गण्य करिनासतना बेजबाबदारीन चल्लेलें आनी तांकां मारन फातरावन वन व्हरून जीव काडन सयत ससारायेन चलयल्लें जेजून दाखोवन दिलें. शेकी देवाच्याच पुता जेजूक तांणी चलयल्ली रिती सुवार्थेच्या ओपारींत व्यक्त जाली. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताच्यो ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशांत तो उलयता म्हूण समजले. ही उतरां सुवार्थेच्या शेवटाक सांगिल्ली. जेजूचे ओपारीचो फार प्रधान याजक आनी फारिजेवांक सारको लागलो म्हूण सुचयतात. बांदपे आनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें. आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही किर्तन 118 वाक्य 20 आनी 2, 20 आनी 3 हांतली सुवार्ता उजवाडायतात. ही उतरां जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत देवाच्या पुताची जीक उसारतात आनी शेवटाक पावतात तें सुचयतात. देवाचें राज तुमचे तावन काडून व्हरतले आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितले म्हणल्या वपारींतल्या उतरांचो फार मात्र प्रधान याजक आनी फारिजेव मात्र न्हय, ताच्या शिसांक आनी आमकांय लागता म्हणलें उगडास आसूं.